देवाचें उतर ह्या नियाल मोळांक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. जायते पावटी आमच्या जिवितांत आमकां जाय तशें जायना आनी घडोय ना. तेन्ना आमची स्फूर्ती, आमची उमेद कमी व नाच जाता आनी आमी निराशी जावंक पावता. अशें जेजूक पासून घडलें. जेजू जायत्या गांवांनी देवाचें उतर परगटूंक भोंवतालो. चड करून लोक ताचें प्रवचन आयकून आपलें जिवीत बदलताले. पूण कांय जाण जेजूक आनी ताच्या संदेशाक नाकारताले. ह्या लोकांक जेजू निंदा करता. तो म्हणटा, जोरी तर सोदोमाच्या लोकान हें आयकल्लें आनी ह्यो घडण्यो पळयल्ल्यो जाल्यार तीं पिराचीत करतलीं आसलीं. जेन्ना आमच्या जिवितांत आमी बरें काम करूंक फुडें पावल मारता आनी अकस्मात आडखड्यो उपजता तेन्ना आमी निराशी जावन तें काम सोडून दिवंक पावना. पूण आमी जेजूचें काम करूंकूच जाय. जेजूक स्वर्गीच्या राजाचें प्रवचन करता आसतना जेन्ना कोश दोग उपजले तेन्ना ताणें आपली देवानागरी सोडूंक ना. जेजून बरी खबर परगट करपाचो वावर स्वर्गीच्या बाप्पाचे येवजणे प्रमाणे लोकांक निंदा करूनय फुडें व्हेलें. मागुया, मोगाळ बाप्पा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बाप्पाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.